गोंयांत FCRA कायद्याक विरोध कित्याक जाता हें समजूंक अपयश आयला आनी ह्या प्रकरणात विरोध करपाक जाय अशें कांयच ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा। जाल्यार गोंयांतल्या FCRA प्रश्ना भोंवतणी राजकीय वातावरण बरेंच तापलां। कलांगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडिसान सरकार आमची दिशाभूल करता अशी टिका केल्या। कित्याक अपोज जावपाक जाय तो म्हाका कळना। हांगासर तांच्यांनी हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता क्लियर कट आसा FCRA बिलानूय बी म्हणजे विरोध करी सारकें अशें कांयच ना। आयज हांवें एक मेल केल्या ईमेल धाडल्या टू LOP युरिया रेमांव, MLA विजय सरदेसाय and MLA विरेज बोरकार. They तिगूय they are leaders of their respective parties to take a resolution in our assembly, coming assembly session to object to this draconian FCRA bill. हे तिगूय जाण ऑपोजिशन MLAs एकठांय येवन एक रेजोल्यूशन घालचें म्हणून आमचे असेंब्लीन या टू अर्ज द सेंटर टू विथड्रॉ दीस बिल. ह्या बिला वयर खूब चर्चा जाता आनी गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट एट द सेंटर आनी आमचो आमकां सांगूंक सोदता की ह्या बिलाचेर कांयच ना म्हणून. दीस FCRA बिल ऑलरेडी आहा म्हणून हेजेर फकत ते फॉर क्लॅरिटी आनी हें केलां म्हणून. High Court says it does not require the society to hold a certificate to receive foreign funds or to always utilize foreign funds for its activities. आता सपोज वो जज तर सारको न्यूट्रल नासलो आनी आतां पळय ऑर्डर दिला तसलो जज नासलो कितें जावपाचें. गव्हर्मेंट हो आमचे चर्च बॉडीचेर अटॅक करता इवन विदाउट दीस बिल इन द प्रिवियस फॉर्म. तुमी सांग ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा तुमची ट्रान्सपेरन्सी खंयसरूच ना. तुमकां RSS फंड्स जे येता हे वयता ते कोणाक खबर ना. फाल्यां कितें आहा एक कॅथलिकाकूच लाभना हिंदू ऑर्गनायजेशन आहा तुमच्या रिसिवींग फॉरेन फंड हरे रामा हरे कृष्ण मिशन आहा म्हणजे फाल्यां तेंचेरूय येतले. तुम्ही आज शेवार सांगला की काय इफेक्ट जावचे ना. इफेक्ट जायना जाल्यार कित्याक लागून बिल इफेक्ट जावन हेचेर दाखयलें न्हू. हेचेर आतां हायकोर्टाक वयचें पडलें. हे जावचे आनी हायकोर्टाक वयचें पडलें आमच्या लोकांक. टू ऑफ द चर्च बॉडीज दे हॅड टू गो टू द हायकोर्ट एंड दे गॉट रिप्रीव फ्रॉम द हायकोर्ट. CM पळय सांगता CM आमच्या दोळ्यांक पानां लायता. इवन ची प्रायम मिनिस्टरूय तेंच करता वयर सेंटराक. सो दीस बिल इज ब्रॉट ओनली टू कंट्रोल दीस मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स एंड मायनॉरिटी चर्च बॉडीज.